करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावले वोगे अजून कसे रावले वोगे हड्ड्यातले इळे आयज हड्ड्यातले इळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे जायात जागे जायात जागे जायात जागे. नमस्कार. जायत जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटेकराचो तुमकां येवकार. आयचो आमचो पयलो विशय आसा पणजे हालीं व्हडलो महामोर्चा जालो. मायनिंग बंद जाल्ल्यान जांची येणावळ बंद जाल्या तांचो हो मोर्चा. हो पळयात हो व्हिडिओ. चालू करा चालू करा चालू करा चालू करा. निसर्गाचे मोगी दुस्मान न्हय, पर्यावरणाचे रक्षण आणि मायनिंग व्यवसाय हातान हात घालून चलपाक शकता आणि चलपाक जाय. पर्यावरण प्रेमी म्हणतात ताणी असोच उलो मारचो गोंया भितर आणि अशे वताक बसून ताणी पर्यावरणाचे संवर्धन करचे. जर तांकां काबस्ताद आसा जर जाय जाल्यार ताणी हिम्मत आसा जर जाय जाल्यार ताणी दाखोवन दिवचे. तुम्ही बरे बरे ऑफिसांनी आपले चारही भुरगे सरकारी सेवेक, आपली बायल सरकारी सेवेक, आपूण सरकारी सेवेक आणि गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी त्रास करपी कष्ट करपी मनशाक तुम्ही ऍग्रीकल्चर कशें करपाचे, डेअरी कशें करपाचे हे शिकयतात काय कितें? देशाचे सुप्रीम कोर्टासमोर विषय आसा. थंय योग्य प्रकारे सरकाराची भूमिका लोकांच्या वतीन सरकार येणाऱ्या दिसांनी मांडटलो आणि कायदेशीर मायनी बेगींतल्या बेगीन चालू करपा खातीर प्रयत्न करतलो. सरकार मायनीच्या वाठारांतल्या लोकांक फुडल्या येणाऱ्या एका म्हयन्या भितर वेगवेगळ्या योजनांच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो सोयी उपलब्ध करून दितले. तातूंत भितर रोजगाराच्यो आसतल्यो, तश्योच वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर आर्थीक थोडे पालो सरकारातर्फे मेळटलो. ज्यांची येणावळ बंद जाली ते हजारांनी लोक पणजे आयले. जेन्ना मायन बंद जाता तेन्ना येणावळ बंद जाता, हजारांनी लोक रस्त्यार येता. पूण जेन्ना मायन चालू आसता तेन्ना थोड्या लोकांक त्रास जाता आनी ते थोडे लोक मागीर सुप्रीम कोर्टाक वतात. म्हणटकर हे झगडे थोडे लोक आनी खुब्ब लोक हांचे मदीं. आतां पयर मिटींग जी जाली, व्हडली सामकी सभा जाली, महासभा महामोर्चा, तातूंत आमचे कामगार फुडारी कितें कितें खुबशे उलयले. तांणी सुप्रीम कोर्टाक तोमणे मारले. सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीचेर फोग काडलो आनीक जे NGO सुप्रीम कोर्टांत गेल्ले वो पर्यावरणा खातीर झगडटात तांकां कितें सांगलें, तुमी घरा बसून आमकां शेतां कशीं रोवची तें सांगनाकात. तुमी एअर कंडिशन्ड कॅबिनांत बसून पर्यावरण सांबाळनाकात. पर्यावरण जर सांबाळपाचें आसत आमचे भशेन दनपारचे कडार ह्या वतांत बसून पर्यावरण सांबाळात अशें तांणी सांगलें. आतां हाजो परिणाम दिल्लीचेर कितलो जातलो हें आमकां खबर ना. हो येदो व्हडलो बोवाळ जालो, जांची येणावळ बंद जाली, जांचे जिणेचेर परिणाम जालो, जांणी येदो व्हडलो बोवाळ केलो, तो बोवाळ बाबा भारत सरकारा कडेन पावतलो काय सुप्रीम कोर्टांत पावतलो काय गोंयच्या गोंयांत उरतलो तें आमकां खबर ना. हातूंत एक गजाल लक्षांत घेवपा सारकी म्हणजे हे महामोर्चाक गोंय सरकारान तेंको दिलो, भारतीय जनता पार्टीन तेंको दिलो, काँग्रेस पार्टीन तेंको दिलो, हेर राजकीय पक्षांनी तेंको दिलो. म्हणटकर हो गोंयच्या एकवटाचो आवाज, हो गोंयच्या एकवटाचो आवाज सामको दिल्ली पावंकच जाय. पूण हो जर दिल्लीक पावना जाल्यार आनीक एक एकवटाचो आवाज गोंयच्यान वचपाक जाय आनी तो म्हणजे आमचे एसेंब्लींतलो आवाज. हांव खूब फावटी जायत जागे प्रोग्रामाचेर सांगत आयलां की एसेंब्लीची एका दिसाची बसका तुमी आपयात, एकाच दिसाची खास बसका, आनी तातूंत एकमतान ठराव पास करात की बाबा आमी
राज्य सरकार स्टेट गव्हर्मेंट जे डॉक्युमेंट तपासपाक जाय एका म्हयन्या भितर सगळे तपासून खंयचे बिनाक मान्यताय दिवपाक जाय खंयचे बिनाक मान्यताय दिवपाक जायना तें थारायतले. तशेंच भारत सरकारांनी करपाक जाय तांणी बी थारावपाक जाय कोणाक आमी पर्यावरण दाखलो दितले कोणाक पर्यावरण दाखलो दितना एनवायरनमेंट क्लियरन्स तेही तांणी डिसायड करपाक जाय थारावपाक जाय. आनी सुप्रीम कोर्टान आपणे जी बंदी घाल्या ती रद्द करपाक जाय ती उखलपाक जाय. आनी सुप्रीम कोर्टाची बंदी उठले शिवाय भारत सरकारूय कांय करपाक शकना आनी राज्य सरकारूय कांय करपाक शकना. म्हणटकर असो जर हो थाराव असेंब्लीन आमच्या विधानसभेत एकमतान जर पास जालो ताका म्हत्व आसा. आनी हो असेंब्लीचो ठराव म्हणजे असेंब्लीचो ठराव ओवररूल करपाक वो भायर उडोवपाक सुप्रीम कोर्टाक तितली सोपी गजाल न्ही. कारण हातून घटना येता भारतीय घटना येता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन येता. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे प्रत्येकाचे अधिकार जबाबदाऱ्यो वांटून दिल्ले आसात. एका वटेन तुमगेलो सुप्रीम कोर्ट आसा हायकोर्ट आसा हेर कोर्ट आसात न्यायीक बांदावळ. दुसरे वटेन सगळीं सरकारां आसा गोंय सरकार भारत सरकार आनी हेर राज्यांचे सरकार आनी तिसरे वटेन विधानसभा राज्यसभा लोकसभा म्हणजे आमचे जे पार्लमेंट आसा पार्लमेंट एंड स्टेट असेंब्ली त्यो आसात. म्हणटकर ह्यो तीन कोनशांनी जी फासकी बसल्या ते फासके भितर आमची लोकशाही चलपाक जाय. आनी आमी एकमतान ठराव पास करून असेंब्लीत तो राष्ट्रपतीक धाडपा जाय आनी राष्ट्रपतीन तो सुप्रीम कोर्टाक धाडपा जाय आनी सुप्रीम कोर्टाक रिक्वेस्ट करपा जाय ताजेर विनवणी करपा जाय सुप्रीम कोर्टाची की बाबा तुमी जे सांगलां बंद करात म्हणून ते तुमी सारकें सांगलां काय सारकें सांगुना हाजेर तुमी फेरविचार करात परतून विचार करात. कारण हे आमकां दिसता घटने प्रमाणे आसुये नासुये सुप्रीम कोर्टाचें कर्तव्य घटनेक सांबाळून दवरपाचें घटनेक उखलून दवरपाचें. तर सुप्रीम कोर्टाक तें पत्र बरोवन मागीर सुप्रीम कोर्टान ताजेर फेरविचार करून आपले डिसिजन आपलो निर्णय दिवचो. हो सबंद वाद ते वयल्या पावंड्यार उखलपाक जाय. फक्त हे मिनान वायट केलें ते मिनान बरें केलें इतल्याचेर उरपाक जायना. बाबा राज्य सरकाराक राज्य चलोवपाचो हक्क आसा काय ना आमच्या घटने प्रमाणे अधिकार आसा काय ना आमच्या घटने प्रमाणे तो ताजो अधिकार आनी ताजी जबाबदारी गोंयचेच उलयना सगळे राज्य सरकाराचे. भारत सरकाराक अधिकार आसा काय ना. आतां भारत सरकारान कितें केलां शाह कमिशनाचो रिपोर्ट आयलो आनी शाह कमिशनाचो रिपोर्ट भारत सरकारान पार्लमेंटान दवरलो. जेन्ना कसलीय वस्त रिपोर्ट धरात बील धरात कायद्याचो मसुदो धरात जेन्ना पार्लमेंटांत आसता इट बिकम्स ए प्रॉपर्टी ऑफ द पार्लमेंट. इट इज इन पब्लीक डोमेन म्हणटात ताका. म्हणजे ते पार्लमेंटाची प्रॉपर्टी आनी पार्लमेंटान अजून ताजेर भासाभास करचीच आसा अजून ताजेर कितें तें थारावपाचेंच आसा. सरकाराक ऑर्डर दिवपाची आसा. जुप्प करून मदीं सुप्रीम कोर्ट आयलो आनी म्हणालो कांय करपाक मेळना. हें बरोबर काय चूक हे सुप्रीम कोर्टान फेरविचार करपाक जाय आनी तो फेरविचार तसो करचो म्हणून राष्ट्रपतीन तांकां पत्र बरोवपाक जाय. ही सगळी कार्यावळ केन्ना सुरू जातली जेन्ना गोंय असेंब्ली एकमतान ठराव पास करतली की बाबा तुमी आतां हाजेर फेरविचार करात आनी ताबडतोब डिसिजन दियात आमकां काम करपाक दियात. हो जाला आमचो पयलो विशय. गांवकारांनो जायात जागे. आमचो दुसरो विशय आसा राहुल गांधी गोंयांत येवन गेलो. गोंयांत कित्याक येवपाचो आशिल्लो ते व्हिडिओचेर पळयात. AICCचो राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी बिरेस्तारा गोंयांत येता. प्रदेश काँग्रेसीन संघटनेच्या पावंड्यार कांय गजाली जाग्यार घालून युवा काँग्रेस वावुरप्यांक कामाक चालना मेळची म्हूण राहुल गांधी गोंय भोंवडेर येता अशें पक्षांतलीं सुत्रां सांगतात. राहुलाची कार्यावळ चडशी दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरांत थारल्या. सकाळीं सुमार 10:30 ह्यो बसका सुरू जातल्यो त्यो सांजे 4 मेरेन चलतल्यो. पक्षाच्यो वेगवेगळ्यो समित्यो
उपसंघटना आनी तांचे पदाधिकाऱ्याकडे राहुल गांधीची चर्चा जातली. ताचे गोंय भोंवडेन 2014चे लोकसभा वेंचणुकेक काँग्रेसीचो युवा फोर्स चार्ज जातलो अशी आस्त हांगासरले काँग्रेस फुडारी बाळगून आसात. राहुल गांधी हाजे पयलीं बिहाराक गेल्लो, उत्तर प्रदेशाक गेल्लो, थंय ताणें दीस रात प्रचार केलो. असेंब्ली इलेक्शनां विधानसभेच्यो वेंचणुको ज्यो जाल्यो ताजे पयलीं तो थंय गेल्लो. आनीक फाटले फावटी काँग्रेसीक जितली मतां पडिल्लीं ताजे परस आतां कमी पडली, ताजे परस कमी सीट आयले. म्हणटकर सगळे कडेन भारतांत लोक बोब मारपाक लागले की राहुल गांधीक फुडारपणाचे गूण ना, लिडरशीप क्वॉलिटीज ना, तो आपल्या बापाय भशेन वा आजे भशेन न्हय. म्हणटकर तो लिडर भारताचो लिडर जावंक शकना अशें म्हणून सगळे कडेन लोक कमेंट करपाक लागले. मागीर काँग्रेसीचे फुडारी कितें सांगचें की अरे एकलो फुडारी खंय वचून कितें करतलो, थंय त्या जाग्यार एक ग्रासरूट कन्स्ट्रक्शन, ग्रासरूट स्ट्रक्चर आसूंक जाय. म्हणजे तळागाळांतली बांदावळ जी आसा, तळागाळांतली पक्षाची बांदावळ आसा ती शाबूत आसपाक जाय. थंय काम करपी कार्यकर्ते आसपाक जाय, लोक आसपाक जाय. आनी ते आसले बगर कितलोय व्हडलो लिडर थंय गेलो म्हणून ताचो उपयोग जायना अशें काँग्रेसीचे फुडारी म्हणपाक लागले. आतां राहुल गांधी गोंयांत आयलो. आतां गोंयांत काँग्रेसीची तळागाळांतली बांदावळ आसा काय ना, ग्रासरूट स्ट्रक्चर आसा काय ना, हें राहुल गांधीन विचार करून पळोवचें पडटलें. जाता कितें, राहुल गांधी म्हणटा चप्प करून तोंडांतल्यान राजीव गांधी येता. आतां इंदिरा गांधी पळय आशिल्ली भयंकर पॉवरफूल आशिल्ली, ताजे उपरांत राजीव गांधी पळय आसली तितलो पॉवरफूल ना पूण पॉवरफूल आशिल्लो. ताजे उपरांत आतां राहुल गांधी येतलो म्हणटात. आतां राहुल गांधीचे चप्प करून तोंडान नांवूच येना. तर कित्याक येना हाजेर खुबशी एक्सप्लेनेशन, खुबशी आसपाक शकता. म्हणजे हांव कितें सांगता, कित्याक सांगता, कारणां आसपाक शकतात. पूण म्हज्या तोंडांतल्यान चुकून जर राहुल गांधीच्या वाट्याचे राजीव गांधी म्हणून आयले जाल्यार तुमी ते राजीव गांधी न्ही राहुल गांधी अशें समजुपाचें.